विद्यार्थ्यांक लॅपटॉप आणि नोटपॅड दिवपाचे काम 14 ऑगस्टा सावन सुरू जातले अशी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान शेनवारा नावेली केली। डायोसिजन सोसायटीच्या विज्ञान प्रदर्शन बसीचे उक्तावण केल्या उपरांत उलयतना मुख्यमंत्र्यान ही घोषणा केली। विज्ञान आणि तंत्रगिन्यान खात्याच्या आदारान हे घोळटे विज्ञान प्रदर्शन चालू केला। गोंयान भाजपा सरकार येवन 16 म्हयने जाले तरी मुखेल म्हायती आयुक्त नेमपा खातीर सरकारान कांयच करूंक ना म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसीन पर्रीकार सरकाराचेर फोग काडला। म्हायती आयुक्त नाशिल्ल्यान भ्रष्टाचार वाडला अशी टिका पक्षाचो म्हणयारो ट्राजन डिमेलोन केल्या। म्हायती आयुक्त बेगोबेग नेमचो अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केल्या। All India level they talk of big things of democratic norms and हांगासर आमचो मुख्यमंत्री जी आसा well established accepted by all political parties which is the RTI commission was 16 महिने झाले सत्तेर हा अजून पासून स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर आणि चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर अपॉइंट जाय। Goa model is a model where democracy is being suffocated, throttled, if not murdered totally. And Gujarat model is a model where all minorities will be killed and will be considered as puppies. So these are the two models this party is going to take before the people of India. कुडचडे रवींद्र भवनाचो दर्जो वाडोवपाचें काम सध्या नेटान चालू आसा। कुडचडेचें रवींद्र भवन गोंयान सगळ्यान पयलीं बांदिल्लें पूण ताचें योग्य वेवस्थापन जावंक ना। कांय म्हयन्या पयलीं ताचो सांबाळ करपा खातीर एक समिती नेमल्या। फुडल्या 2-3 वर्सांत रवींद्र भवनाचो विस्तार करतले अशें कुडचडेचो आमदार निलेश काब्रालान सांगलें। कलाकारांक उर्बा दिवंक वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत करतले अशें रवींद्र भवनाचो उपाध्यक्ष राजू नायकान सांगलें। आज कितें जालां, रवींद्र भवन हे फर्स्ट रवींद्र भवन गोंयांत बांदलेलें तेजेर कोणें लक्ष घालूंक ना इतल्या वर्सां। आतां आमी कन्सल्टंट अपॉयंट केला, तेजी खुर्ची बरी सारकें ना, थंय एक ब्लॅक बॉक्स ना भुरग्यांक प्रॅक्टीस करपाक, हे ब्लॅक बॉक्स येवपाचे आसा। मागीर खुबशीं कामां आतां फुडें आनी 2-3 वर्सां भितर रवींद्र भवन बरें चकचकीत जावपाचें संबंद आसा। सगळें काम चालू आहा। आतां उरल्या ती म्हणटी सिटी सारकी करपाची, एसीची जर येतकीर लायटी जातल्यो सगळ्यो सारक्यो। विदीन हे म्हयने भितर आमगेले सगळे रवींद्र भवन भितरले सगळे वेवस्थीत जातले। एक्सटेंशन बी करपाची कितें विचार आसा? एक्सटेंशन आमगेलें आतां व्हडलो प्लॅन आसा। तुमी तर ओपन एअर ऑडिटोरियम जातलो, ब्लॅक बॉक्स जातले, म्युजीक डॅन्स क्लासीस जातल्यो। आमी हांगा ऑटोनॉमस बॉडी जाल्ल्या पयर आमी संगीत नाटक महोत्सव केलो, तो सक्सेसफूल जालो। भुरग्यांक खातीर थिएटर वर्कशॉप केले, ते सक्सेसफूल जाले। आतां आमगेले म्युजिकल शो कोंकणी कातराचे, डॅन्स क्लासी, म्युजीक क्लासी ह्यो सुरू जावपाच्यो आहा बेगीनच। ताजे फाटल्यान काम आमगे चालू आसा। आपले जे प्रोग्राम आसात ते प्रोग्रामा खातीर काम करपाक आमचे कडेन ग्रांट्स ना आनी पावपाना। आनीक आतांच लोकांक हांगा परती जे रवींद्र भवन कुडचडे सोडिल्ले लोकांनी येवपाचे ते आतां लोक येवपाक कमेस जाल्यात आनी ते खातीर आमकां तितलो इन्कम ना। तो इल्लो मागीर फुडें आमगेलो चालू जातलो, पूण ते म्हणसर गव्हर्मेंटान आमकां सांबाळपाक जाय। आतां घेवया एक वेवसायीक विसव।